आमच्या कुटुंबाची आमी निगा कशी घेवंक जायत? आमच्या भुरग्यांक आमी कितें शिकयता, कसली वाट आमी तांकां दाखयता जायत? ती स्वप्नां आमच्या जिवितांत आसात, जावं भुरग्यां सगळ्या आमच्याच जिवितांत, तर एक एकल्याच्या जिवितांत स्वप्नां आसतात. आय वॉन्ट टू अचीव अ ड्रीम इन माय लायफ नो. आनी जशें हांव सोजमोता, म्हजो एक हुस्को आसा, म्हजी एक ड्रीम आसा, सपन आसा, तेच परी भुरग्यां सगळें म्हजो हुस्को आसा, कुटुंबाच्या भुरग्यां सगळें. आनी हे भाशेन आमी तांकां इस्कॉलाक धाडटा. इस्कॉलाक धाडून अमकेच वर्सांचो जालो म्हणटच, पिरायेचो जालो म्हणटच तुका कितें जावंक जाय विचारता, हो प्रश्न करता. आनी मागीर ते भाशेन तांचो कॅरियर, तांचें प्रोफेशनल लायफूय वाडयता. शिकपा जे भाशेन तो जावंक सोदता ते भाशेन तांकां वाट दिता, सवलत्यो दिता, तांकां आमी नेट दिता, उर्बा दिता, जावं दुडवांचो सपोर्ट दिता. वी फायनान्शियली एड देम, वी हेल्प देम, and we give them good words also, encouraging words. हे भाशेन आमी आमचें कुटुंब चलोवंक सोदता. We are trying to achieve a dream in our life, whether it is for me, my dream, or dream for my children, towards my children. म्हज्या भुरग्यां सगळें कसले ड्रीम. वी आर ऑन अ जर्नी. जियेता न्हू, कितले कश्ट आमी काडटा हें सगळें अचीव करूंक आमच्या जिवितांत. आनी जायते पावटी कश्ट काडून भुरगीं ते तेंगशेर पावले उपरांत हो दोतोर, हो इंजिनियर जावंक जाय, म्हज्या कुटुंबांत हो बरो मान अभिमान हांव आशेतां, ते सगळें मेळ्ळे उपरांत कितें दिसता आमकां? कांयच मेळूंक ना कशें न्हू, कांयच मेळूंक ना कशें दिसता वो ना? वी फील स्टील एम्प्टी आफ्टर हॅविंग अचीव्ड लॉट इन आवर लायफ न्हू. इतलें आमी केलें तरी आसतना I feel empty, no happiness, no real happiness. आनी हेच खातीर पवित्र सभा आमकां सगळ्या कुटुंबांक, आवय बापायक आनी भुरग्यांक मारये भाशेन तुमच्या कुटुंबाची, आमच्या कुटुंबाची निगा घेवंक आपयता.